सर्वेस्पराच्या मंदिरान आनंदान भितर सरुया दिसो आयचो आमचे पोरबेचो नवे गीत रचून गावया सोर आमचे ताळे एकठांय करून संतोषान उल्हास सोडुया खोशेन भरून आमची काळजां देवाक वळवीक महिमा निरंतरी दिवया Alleluia 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावीन आमेन. आमच्या सोम्यान जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो आयज पवित्र सोबा बागयोंत आंकवार मारयेचो निश्कळूंक गोरब संभव ही दोबाचीक परब समोर उमता. देवान आंकवार मारयेक आमचे सोडवणे पासत मूळ जल्मातावन पातकांतली निबाल्ली आनी कुरपेन बोल्ली हें सोत आयज आमी उगडास कोत्ता. जशें मारयेन होय म्हूण देवाच्या उतराक आपलें जिवीत समोर विलें तशेंच बागयोन फ्रांसीस शावेरान देवाच्या उतराचो उजवाड ओन बाबार्थ्यांक दिवंक आपलें जिवीत भेटयलें. तांचे भाशेन आमी जियोंक आयचो विशय आमकां आपयता. वचात देवाच्या उतरा प्रमाणे जिविताचो प्रचार करात. हीच कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. भाग्यवंत बार्तोलोमेव फिरगोज चोण्णा ह्या आमच्या सगळ्या फिरगोजेन आसलेल्या बाबा भयणां पासत दोरेके फामिली पासत आईची मिसाची भेट आमी तांचे पासत भेटयता. देवान हे आमचे फिरगोजेचेर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे मजतीन सायबीण मांयच्या आसऱ्या काल जायत्या बेसांवांनी भरचें सगल्यांची बरी राखण जावची म्हूण ह्या मिसांत ह्या आमच्या फिरगोजकारां पासत आमी खेरीत भाशेन मागता आनी तांचेच पासत मिसाची भेट भेटयता. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां आमी ओडकून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनांची तुनान तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यान सदांच सांगपार मारी सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराध देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर. Ani shanti tacia iska somsari Sorvespora deva sorginčaraya Sorpodveda deva baba Ami tuka namaskar kortam Ami tuka pinvastam Tuja turvoj bova paso Ami tuka vata
शेळये तूं संसाराचे भाग काडटा आमची जागृत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे नित्याक पवित्र संगाती देव बापाचे मोगेचे येशू ख्रिस्त एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस्परा ओर्चित देवा मुनीस जावच्या तुज्या पुताक फावत असली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचें मरण आदी फुडेंच तुज्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारेक तुवें गर्भ संभवांत निश्कळूंक केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुज्या देवीक जिवितांत घेतली ये तुजे अपूर्व रचने खातीर संतोषाच्या उमाड्यांनी आमी तुका वाखाणटाव आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्याक आमकांय मारये मायेचे विणवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कर म्हूण मागता आमच्या सोमयान तुज्या पुताचे सुक्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासोड चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें तूं खंय आसाय ताणें जबाब दिलो तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण भियोन लिपलो देवान विचारलें तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर हांवें आदामाच्या रुखाचें फळ तुवें केलें बी कितें आदामान जबाब दिलो तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें तुवें कितें म्हूण केलें बायलेन जबाब दिलो सर्वेस्परान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें तुवें अशें केलाय देखून सगल्या गोरवाशीं जनावरां आनी रानोद जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं सगल्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी दूल खातलोय तुजे आनी बायले मोदें आनी तुजे सोंस्ती आनी तिजे सोंस्ती मोदें हांव दुस्मानकाय घालतलो ती तुजें मस्तक मांडयतली आनी तुवें तिचे खोंटेक चापतलोय आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें कित्याक ती सगल्या जिवांची आवय देवाचें उतर हें ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गाया सगलीं म्हणुया सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत ताणें केलीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरूंक सोडवण दिली जबाब सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात इस्रायलाचे कुलियेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली जबाब सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली आख्खे पृथ्वेर गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां गोडून गाव आनंदाचो उल्हास सोड जबाब
सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकानी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्त सोवें सोर्गीच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भोल्ल्यांत. संवसार रोजच्या आदीं आपणा मुखार पोवीत, खोतावीन आनी मोगान बोल्लोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवें विचून काडल्यान. जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे कृपेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आपणें आमकां भोळेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाकांचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले खोशे प्रमाणे सगळें थारायता आनी चलयता. तर ताणेंच ह्या आपल्या पूर निर्मरणा प्रमाणे आमकां जेजू सोवें आपली मोन विचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाकांचे खातीर क्रिस्त येवच्या आदींच ताचेर भावार्थ थेवतली पोरजा जावंक ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर देव तुझे सोवें सोदो गे तूं अस्त्र्या मोदे. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. लुका पोरमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. 6व्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवांच्या गालिल्यांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या गोराण्यांतल्या जुसे नांवांच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर सारलें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदुतान म्हणलें, नोमान कुरपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातोली आनी एका पुताक जल्म दितोली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिनवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोराण्यांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदुताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदुतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्पराची सोक्ती तुजेर सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटी पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबावला
आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सोशिल्लो कोडसल्लो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो, दर एक मनीस संवसारांत जियेता ताची वा ताचे विशीं कसली ना कसली एक येवजण आसता, एक गोल आसता. गोल येवजण शॉर्ट टर्म ओ लॉंग टर्म. आमी हांगासर सगळीं हाजीर जाल्यां पळय ती आमचो एक हुस्को आसलो, येवजण आसली, फुडें आयच्या मिसांत वांटो घेवंक. आनी ही येवजण आमची साकार करचे खातीर आमी घोडये उमक्याच वेळार उठल्या आनी उमक्याच वेळार भायर सरल्या आनी उमक्याच वेळार हांगासर आमी पावल्या मिसाचे भेटेक. ही आमची येवजण आसलेली पळय ती शॉर्ट टर्म येवजण, आमी ती शार्ती पावयले मिसान वांटो घेवन. आमकां तशी आनीक जायत्यो येवजण्यो आसता. आमी भुरगीं कशीं आमची येवजण, आमचो गोल जिवितान कोण तरी जावंक, आनी हो गोल येवजण मोतीन धरून आमची भुरगीं बाळां पर्यान ती तें शिकप करता आनी ती आपली येवजण, आपलो गोल एक्वायर करता. हें एक्सपोजिशन एक व्हडलो इव्हेंट, व्हडलो ओत्मीक वाटेन आमकां व्हडली वस्त. आनी ही सगळी बरे भाशेन जावचे खातीर बिस्म साहेबान 2 वर्सां आदींच ही येवजण जाहीर केल्ली, सांगली. आनी ती येवजण मोतीन धरून कमिटीन जायतो बरो वावर केला आनी सक्सेसफूल हें एक्सपोजिशन सक्सेसफूल केल्लें आसा. परब भाग्यवन फ्रांसीस शावेराची बरे भाशेन मांडून हाडली आसा. ही जावन आसली येवजण, हो जावन आसलो हेतू, हो जावन आसलो गोल. आनी तो एक्वायर करूंक जायत्यो वस्तू बरे भाशेन जाल्या देखून हो गोल एक्वायर केल्लो आसा. आयचीं 3 वाचपां आमी आयकल्या आनी ह्या 3 वाचपांनी आमी देवाची येवजण कितें पळय ती ओळखून घेतलेली आसा. आयचें पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें विचून काडलेलें. ह्या वाचपांत ज्या मनशाक देवान रचलेलो, पवित्र रचलो, बरो निवड रचलेलो, त्या मनशान वायट केलें, पातक केलें आनी देवा सोशिल्लो पयस गेलो. देवाची जी येवजण आसली ती ह्या मनशान मातशी ओगडायल्ली. पूण देवान ह्या मनशाक सोडलो ना. देवान दुसरी एक येवजण काडली आनी ह्या मनशाक आपल्या सोरशीं दवरूंक देवान परतून निचेव केलो आनी पोरजेक आपूण सदांच ह्या कुरपेन भरतलो, दवरतलो म्हूण येवजण केली. आनी देखूनच जी मनशान ह्या आदांव एवी वरवीं ही देवाची कुरपा मोडलोली, ओगडायलोली, ती देवाची येवजणे प्रमाणें देव मनशाक परतून कुरपेन बरोवंक प्रयत्न करता. तें आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आयकल्लें. आयचें दुसरें वाचप भाग्यवन पावलून एफेसकारांक बरोवन आपले चिठींत उगडास केला. संवसार रचचे आदीं देवान आमकां क्रिस्ता सवें विचून काडल्यात. देवाची येवजण केद्दी व्हडली. संवसार रचच्या आदींच देवान आमकां सगल्यांक विचून काडल्या म्हूण ही देवाची लॉंग टर्म येवजण आसली ती आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां कोडीत केल्ली आसा. सो शेवटी आयचें तिसरें वाचप लुका प्रमाणें विचून काडलेलें शुभ वर्तमान. देवाची येवजण आंकवार मारे विशीं आनी बोडव्या गाब्रिएलाक धाडून देव आपली येवजण मारयेक कोडीत करता ती आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकल्ली. बाबा भयणीनो, आनी कांय दिसांनी आमी जेजूच्या जल्माची परब समोरूंतल्या, नातालां समोरूंतल्या. ही देवाची येवजण एक किरीत कारणां पासत आनी तें म्हणल्यार ह्या संवसाराची सोडवण जावचे खातीर देव आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान वंपून दिवचो आसलो. हो देवाचो पूत कुरसार मरोवन मनशाची सोडवण आनी ताका परतून कुरपेन बरोवंक ही जावन आसली देवाची व्हडली येवजण. आनी ही येवजण मोतीन धरून जेजू कुरसार मरतलो म्हूण ओळखून घेवन, मानून घेवन, सर्वेस्पोर देव
आपल्या पुताक मनीस जावचो करता आनी ती आमी क्रिसमस परब समोरून थेल्या. ही देवाची येवजण साकार जावचे खातीर देव संवसारांत मनीस जावन येता. ह्या देवाक जेजूक जल्माक हाडूंक एक प्युअर ओस्तोरी जाय आसली. व्हडले कुरपेन बोलोली एक ओस्तोरी जाय आसली. ही देवाची येवजण देव साकार करता आनी मारयेक विचून काडटा आनी तिका ती जल्मुच्या आदींच तिका निर्मळपणान भरता. ही परब आमी आयच्या दिसाक करता. भाग्यवंत आंकवार मारेचो निश्कळूंक गर्भ संभोव सगल्यो जर आमी परबो करता जाल्यार कारण म्हणल्यार एक जेजूक ह्या संवसारांत मनशांची सोडवणे पासत येवचे पासत. बाबा भयणीनो, ही देवाची येवजण जी देवान मांडून हाडलेली ती देवान शार्ती पावयली आनी देखूनच देवान बरे भाशेन शार्ती पावयली. देखून आज मारयेचें जिवीत आमी नियाड करता आनी व्हडलो गूठ आमी आयच्या दिसाक समोरुमता. हो गूठ 1854 पाप साहेब पायस IX हाणें हो जाहीर केल्लो. ताणें मारियाक कसलेंच कोत नासतना गर्भ संभोवल्या म्हूण परगट केल्लें. आपली एक दाखलो घेवन इन फॅबलीस देवूस हो दाखल्या वरवीं पाप साहेबान जाहीर केलें सायबीण माय कसलेंच पातोक नासतना जल्माक येवची आसा. आनी पातोक नासतना ती आपलें आख्खें जिवीत जियेली आनी जेजूक आपल्या कुसव्यान घेतलो. जेजूक ह्या जल्माक हाडलो. आज सायबीण माय वरवीं ह्या देवाचो जी येवजण आसली ती साकार जाल्ली आसा. आमी सुरवातेक म्हणटाले दर एकल्याक आमकां सगल्यांक एक एक येवजण आसा, आमचो गोल आसा आनी जिवितान एक एक येवजण गोल आसप एकदम गरजेचें. हो गोल आमी एक्वायर करूंक आमकां जायते आनीक उपाय आसा आनी देव आमच्या हातान जायते उपाय घालता. हे सगळ्या उपायांचो आमी उपयोग करूंक जाय आनी ही देवाची येवजण आमच्या जिवितान आसा पळय ती आमी देवाचे बरे सहकारी जावन ही देवाची येवजण आमच्या जिवितान साकार करूंक प्रयत्न करचो. आनी सोर शेवटी निम्माणी आमची येवजण म्हणल्यार दी फायनल गोल ऑफ आज इज द साल्वेशन. आमी स्वर्गींच्या राज्यान भितर सरचो हो आमचो व्हडलो हुस्को, हो आमचो व्हडलो आवंडो आनी हो आमचो व्हडलो गोल. आनी ह्या संवसारांत जर आमी सगल्यो वस्तू करता जियेता जाल्यार होच गोल मोतीन धरून हें सगलें केल्या उपरांत आमी हो आमचो सासणाचो गोल आसा पळय तो एक्वायर करचे खातीर. ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान एक देवाचें बरें हातियार कसो देवाचो गोल आपल्या जिवितान साकार केलो आनी आज ताची कूड पुर्यान आमी ताका आजून पुर्यान मान दिता. आख्खो संवसार ताका मान दिता कित्याक ताणें आपली कुशीक धरून ताणें देवाची येवजण मुखार व्हेली आनी देवाक ताणें परगट केलो. ह्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची देख घेवया. सायबीण माय भाशेन निर्मळपणान जिवंक वावरुया आनी आमचो निम्माणो गोल सासणाचें सूख, सासणाचो हें सर्गीचें राज जोडूंक प्रयत्न करुया. हें करूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड फावो कर म्हूण ह्या मिसांत आमचेय पासत मागुया. सगलीं उबी रावुया आनी आनीक एक पावट सोबी माजार आमी आमचो बाबार्थ परगट करुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदारा बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गौरवी समावलो. आंकवार मरेताय सोलमलो, पोंस काल ताणें कोंस संसले, ताका कुर्सात सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुवें जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गोरजो ह्या वेळार भावार्थाच्या मागण्यांतल्यान देवा मुखार आमी धरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी
कसलेच अंतर आनी भेदभाव करिनासतना सगल्यांची सेवा करूंक आनी तांकां जेजूचे उपकार जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी क्रिस्ताक जागृत आनी तयार मेळूंक आनी उजवाडाच्या कोन्यांनी आमचे जिवीत भरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मारये भाशेन आमी आमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत जाणट्यांची आनी कश्टवतल्यांची सेवा करूंक बापाची कृपा सगल्यांक मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बागयोन फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी आमचो बावाट खोलावूंक आनी मागण्यांतल्यान ताल्ल्यांचेर आनी वायट विघ्नाचेर जोयत मेळूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. स्वर्गींच्या मोगाड बापा, आमच्या जिविताक लागू जातल्यो थोड्यो गरजो तुज्या मुखार आमी दवरल्यात आनी जें कितें आमी मागूंक विसरल्या घोड्या आमी मागूंक नको तें तूं आमकां फावो करून मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Yalpikundo somor pita, amchi mona somor puya, atmikundo toyar kota, kamsa amchi toyar korya, yalpikundo somor pita. Somor puya, atmikundo toyar kota, kalsa amchi toyar korya. मोच्या बाबा भणीनो, हें आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागुया. आपल्या मनाक आनी मनीक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्वर मानून घेवं. बो पवित्र बापा, आंकवार मारीच्या निश्कळूंक गर्भ संभवा पासत तुका दिनवासून हें वाकाणणेचें बलिदान आमी तुका समर्पितांव. ताचे वरवीं सर्व गुन्यांवांतलीं आमी दिसान दीस मेकळीं जावन आमचें निर्मोळ जिवीत तुका मानता तसलें वाकाणणेचें बलिदान जावंक पावूं. ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं. आमची काड जावं उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारां आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बो भाग्यवंत आंकवार मारेक जेन्ना तिचे आवयन आपल्या कुसव्यांत सांबावली तेन्ना मूळ पातकाच्या सर्व कोतांतली तुवें तिका केरीत मोगान निवारली आनी कुरपेचे बोरतेन पवित्र केली. सगलो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो निश्कळूंक निरपराधी मेंढरो तुजे कुशेन मनशा सोयबान जावचो आसलो कोरो पूत आंकवारी मारयेचो. देखून तुज्या पुताक फावो तोचली अपूर्व ओजापान तुवें आवय रोचली. अशेंच ही तुजी धूव जावंक पावली ओरोंब आनी कुणां पवित्र सोबेची जेजूचे कोत मिरी नासलोले रूपवंत पोतिनींची. तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रायेचो आरसो करून दवरची
निश्कळूंक आंकवारी परोस उत्तम वर्ती दुसरी कसलीच रचना तुवें येवचिल्ली कोदींच भायर सोल्ली ना तुज्या हातांतली आनी तुजे पोरजेक तुजें बरेपण आनी दया मागतली ओदीक श्रेश्ठ शारुतीन मेळची ना दुसरी देखून तुज्या दुतां भक्तां सांगाती संतोषाच्या उमाड्यांनी तुजी स्तुती आमी गायता संसार बोला तुझ्या वैभवाला उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सगळेच पोरांची नावीन येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा करोसूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्यांचे येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परीं जेवण सातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात ही मोशा रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें मोशा उगडासाक करात गावून बाबाडताचो गूट परगटुया सुया जेजू तुझे मरण आमी समोरून तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेता बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फिलीप नेरी फराव आमच्या भाग्यवंत फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी फराव आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुकामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंवकार मरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजे तिचो पती भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत
त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडारान शिकयल्लें प्रार्थन आनीक एक फावट सगलीं बरोबर बाबार्थान म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रास आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां गायनेन पडूंक दिनाका. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे न्यांक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान रासोड चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्यांसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणांक आमकां पयल्यान तेमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुमी बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबे रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मान मध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. tuci goros, suke somico się udok, co się udok. Uciati wiak bolty zlicie, Jodra colą polubicie, tuci pokormak nadziwi. Na bol Jezu, ani podwi, tuci
नामो जेजू आनी पदवी तुझे बोकोर मागना जीवी नामो जेजू आनी पदवी तुझे बोकोर मागना जीवी नामो जेजू आनी पदवी Jesu punna karsan Tela ponti tela vine Kato lolo ruka kado Brigo lolo kurisando Tuje bogor magna jivi Namo Jesu ani podvi Tuje bogor magna jivi Namo Jesu ani podvi भावा भयणीनो जिवे जेजूक आमी ह्या वेळार जेवला आमकां चोण एकल्याक तो कुरपेन भरता दिसा दिसपोटे आमच्या कोश्टांक फुडो करूंक बळ आनी शक्ती दिता ह्या वेळार ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया सगळीं आमी उबी रावया प्रार्थुया बापा ओचोरिया विजमितांच्या गोडनारा बागिवंत आंकवार मारयेन तुज्या बोव पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यांत घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूड पातकाच्या कोतांतली निवारली आनी तुज्या जिवान सुबामपणी भरली त्याच तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमी घेतांव देखून ताचेच वरवीं आमकांय दिसान दीस ओदीक निर्मळ आनी पवित्र कर आनी उतरां व्हडत्या जिविताचे बोरतेन आमकां पावय हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेसूचे नांवीन सगळीं आमी बसुया बाबा भयणीनो आयज मिसाची भेट समोर लोल्या फादर जोझफ एस्ट्रोसियो ताका आनी आमच्या शारांच्या फिरगोसकारांक आनी ह्या सोह बलिदानांत वांटो घेतलेल्या आमच्या यादनीक भावांक आमचे दिनवास तशेंच आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले कोणी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेले आसा थंय तुमी वचून कुमसार जावं जाता कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत आयज 3:30चे मीस समोर ओपतात डायसिजन कमिशन फॉर सेक्रेट म्युजीक फाल्यां भोव श्रेश्ठ ऑस्वर्ल्ड कार्डिनल ग्रेशियस 12:15 इंग्लीश भाशेन जातोल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो टुमोरो His Eminence Oswald Cardinal Gracious will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. Decembraचे 13 मद्रास मैलापूरचो आर्चबिस्प बो मानेस जॉर्ज एंटनी सॅमी 12:15 इंग्लीश भाशेन जातोल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो On the 13th of December, Most Reverend George Anthony Sami, the Archbishop of Madras and Mylapore, will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. ह्या दिसांनी डिसेंबराच्या 4 तारखेर तावन
जानेराचे 5 तारखेर पर्यंत मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्कार जावन ते तुमी व्हरूंक जाता. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बगवया आनी एकेका मागण्या उपरांत आमेन म्हूण जबाब दिवया. भाग्यवंत आंकवार मारेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आंकवार मारे उदेशीं जिविताच्या रोसणाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सद्दां आपल्या गोपान बाळगून दवरून. आज आंकवार मारेच्या पोरबे दिसा तुमी संतोषभरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरों आनी आमचे आंकवार मारेचे मोजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सगळें सद्दां आसूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळी सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापाक धुवपार. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकणटाव. आमेन. आमची आदारीण तूं, सगल्यांक आमकां दोर सांबाळूं. बेसांव घाल गे दोर गोराब्यान, संकोश्टांतली सदांच निवार. बेसांव घाल गे दोर गोराब्यान, संकोश्टांतली निवार. Curpe bore sai bini, ami tuji oscon burgi, gotai dige mai amka, tuja diran sambal soda. Curpe bore sai bini, ami tuji oscon burgi, gotai dige mai amka, tuja diran sambal soda.